एक्झॅक्टली कितें काम पेंडींग उरलां? इलेक्ट्रिसिटी फाटी हांवें जी अनावन्स केलेली पळया इलेक्ट्रिसिटी तो सबस्टेशन सालिगांव सबस्टेशनाची फायल ती आनी तितून 220/30 kVA लायन फ्रॉम कोलवाले टू सालिगांव सबस्टेशन पर्यंत आनी थंय सबस्टेशन एस्टाब्लीश करपाचो तो एक हे आसलो प्रोग्राम आसलो. तर ती ऑलरेडी टेंडर जाला आनी इवन वर्क तो एका एवॉर्ड जाल्लो आसा, सिमेंस कंपनीक एवॉर्ड जाल्लो आसा. आतां हो वर्क ऑर्डर जावन आजून इतलो टायम कित्याक लागता म्हाका कळना. जो लोक आज तुम्ही प्रश्न जाता की सालिगांव लायट ना, सालिगांव सारको सप्लाय ना. बेजीक प्रॉब्लम सालिगांव जो आसा पळय हो आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. कोलवाले खूब पावर सप्लाय आसा. कोलवालेच्यान जर हांगासर पावर सप्लाय तो हाडटलो जाल्यार आमचे कडेन हांगासर ते हाडपाक तो सिस्टम जे आसता तो सिस्टम ना. आनी दीस वॉज द रिजन ते 135 crores जी आमी लायन करूंक सोदताले, टावर्स करून हांगासर हाडपाक सोदताले तो आयज खंय तरी काम फाटीं उरलेलें आसा. ताकाच लागून म्हाका दिसता एक काम वर्क ऑर्डर सिमेंस कंपनीक ती ऑर्डर जाल्ली आसा की बेगीन वर्क ऑर्डर तांकां दिवची आनी हो काम कमेन्स करचो. काम इमिजिएटली जावचें ना. जावं हे 2.5 वर्स ताका लागतली तेन्ना 1.5 वर्स 2 वर्स जावन तरी आमकां म्हाका दिसता हो लायटीचो प्रॉब्लम जो आसा, कंटिन्युअस पावर फेलियर जो आसा, फ्लक्च्युएशन आसा, हो खंय तरी बंद जातलो. हांव जेन्ना मिनिस्टर म्हणून चार्ज घेतलो जावं MLA म्हणून जेन्ना हांवें चार्ज घेतलो तेन्ना हांवें पळयलें की ज्यो डिफिकल्टीज खंयच्यो आसा. आतां परवरी थोडो एक्सेस पावर सप्लाय आसलो तो 60 amps पावर सप्लाय थ्रू अंडरग्रावंड केबलिंग तो आमी टेंडर केलो. अरावंड 8 crores तेजो वॅल्यू आसलो. तो टेंडर करून आमी सालिगांव पर्यंत तो पावर हाडलो. ताका लागून आमकां लास्ट जे एंड आसले पळय हे एंड एका पिरियडाक समर सिजनाक आमी पळयलें की जो पावर शटडावन आसता जावं फ्लक्च्युएशन जावं पावर सप्लायचे कट करता, लोड शेडींग म्हणटा पळय, लोड शेडींग करताले पळय वो खंय तरी बंद जालें. आतां सेकेंड जो आसलो पळय तो आसा आमचे हांगासर ट्रान्सफॉर्मर्स वीक आसा, कंडक्टर्स वीक आसा, खूब आदले कंडक्टर्स आसा, लायन्स आर हँगींग. ताका लागून अंडरग्रावंड केबलिंग आनी ट्रान्सफॉर्मर चेंज सालिगांवचे जितले ट्रान्सफॉर्मर्स आसा पळय हे अपग्रेड द ट्रान्सफॉर्मर्स आनी खंयसर पावर सप्लाय खंय डावन जाता थंयसर तो एक्झॅक्ट थंयसर तो ट्रान्सफॉर्मर प्लेस करून थंयसर पावर बूस्ट करपाचें इथे टोटल 13 crores टेंडर आसा. दीस टेंडर वर्क ऑर्डर इज ऑल्सो इशूड पण अजून ते काम स्टार्ट जावंक ना. म्हाका दिसता हे आफ्टर चतुर्थी दॅट वर्क हॅज टू स्टार्ट. बट सगळ्यांकून व्हडलो इम्पॉर्टंट जो इशू आसा तो आसा म्हाका दिसता नेसेसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर कोलवालच्यान तो हांगा घालपाची गरज आसा. आतां जो आमकां पावर येता पळया तो पावर आमकां 2-3 सबस्टेशनाच्यान जावन येता. सो एनी सबस्टेशन फेलियर जर जायत जाल्यार आमची लायट वयता. समज 3 सबस्टेशना मदीं आसा, करसवाडा आसा जावं थिवी आसा जावं आनी खंयची सबस्टेशन आसा, हे म्हापसा सबस्टेशन आसा. जर म्हापसा लायट वता जाल्यार आमची लायट वयता, करसवाडा लायट वता जाल्यार आमची लायट वयता, थिवी लायट वता जाल्यार आमची लायट वयता. दिस इज द मेन प्रॉब्लम. सो वी आर बायपासींग ऑल दीस 3 सबस्टेशन्स अँड गेटिंग लायन डायरेक्टली फ्रॉम कोलवाली टू सालिगांव. जेन्ना हो लायन येतलो पळय तेन्ना अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय आमकां मेळटली. हे सगळो प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रूवल जाल्लो आसा, टेंडरींग जाल्लें आसा, सगळें जाल्लें आसा. वर्क ऑर्डर इज ऑल्सो रेडी. सो वर्क ऑर्डर हॅज टू बी प्लेस्ड and given awarded to the party. Siemens company, one of the best companies who deal in this kind of electrical business. So they are going to do a quality work and it जातकूच हे सगळे काम म्हाका दिसता जातलें. So I request the government, the honorable minister for power to do this works fast, expedite. आमकां खूब त्रास जाता. दिसाक आमची 12